नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळींत आज आमकां स्टुडियोन जॉयन जाता बाब राजन कोरगांवकर. हे जे पेडणेचे उमेदवार आसले इंडिपेंडंट मिशन फॉर पेडणे म्हणून फाटल्या इलेक्शनान आनी हालींच्या झेडपी इलेक्शनान सुद्दां तांणी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट असो दवरलेलो जो फक्त 200 मतांनी BJPचे कॅन्डिडेट अगेन्स्ट सांडलो. आणि इवन 2022 सुद्दां तांचे वोट शेअर जर पळयत जाल्यार प्रवीण आर्लेकर हांकां 12,500 मतां पडलेली आनी तांकां 9,500 आनी बाकीचे उरलेले जे वोट्स आसले ते आरजीन काडलेले. सो द डिफरन्स वॉज ओन्ली आरजी बिटवीन आर्लेकर एंड राजन कोरगांवकर. ही इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन पेडणे, जो पेडणेन जल्मला आनी मागीर कामा खातीर मडगांवां रावला. आतां परत ताका अशें दिसलें की आपूण आपल्या परत गांवांत येवच्यो, थंय उदरगत पळोवची, थंय ताज्या खातीर कितें बरें करचें, हाज्या खातीर तो परत आतां वावुरता की आपूण पेडण्यान येवन कितें करचें. नमस्कार राजन बाब. नमस्कार. पयली गजाल म्हणजे मिशन फॉर लोकल. मिशन फॉर लोकल म्हणटा ते एक खूब कडेन आयकलां हांवें. ताजो उद्देश कितें? मिशन फॉर लोकल ही संकल्पना येवपाक कारण म्हजें घर, म्हजें शिक्षण हें सगळें पेडणे कोरगांवान जालां. पण हांवें जें पळयलें, जे कितें राजकारणी जे इलेक्शन जाल्या लास्ट 50 वर्सां पासून तर सदांच ते भायले उमेदवार रावताले. म्हणजे पेडण्यांतले न्ही तर एक आसतले बार्देस किंवा मडगांव अशे म्हणजे भायलेच आशिल्ले मॅक्झिमम. आनी ही एक खंत आशिल्ली, कित्याक जेन्ना एक मनीस पेडणेकार जर घडटा, कित्याक म्हाका सुद्दां लायफान बरे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे आनी देवाचे दयेन सगळें बरें जालें. तेन्ना म्हाकाय दिसलें, अरे वाय वी शूड नॉट डू फॉर अवर पीपल. आमच्या लोकांसाठी आमी करप योग्य काय भायल्यांनी करप. कित्याक जेन्ना ते भायले येतात ते एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी घेवन येतात. लोकल तसो करचो ना. ह्या हिशोबान हांवें मिशन फॉर लोकल एक स्टार्ट केलें 2022 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें. मागीर आमकां त्या टायमार खरें म्हणजे मगोच्या वतीन मगोन आमकां टिकीट दिली आनी वी गॉट 9,600 सुमार वोट मेळ्ळे. दॅट टू इन दीस एकदम शॉर्ट पिरियडान. म्हणजे लोकांक लोकल जाय हे लोकांनी सिद्ध करून दिले. BJPकूय डेफिनेटली 12,500 मतां पडल्यात. पण जेन्ना बाकीच्याची जेन्ना आमी करता कंपॅरिजन काँग्रेसीक आनी हे पळोवंक गेले काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट लोकलच आशिल्लो, आरजीचो कॅन्डिडेट लोकलच आशिल्लो. सो लोकांच्या मनान एक ठरला की लोकल आसचो. पण पक्ष खंय तरी जबरदस्ती कोणें दितात ताका लागून ते निवडले जातात. आनी ते एक मनाक खंत आसा, जर आमी आमच्या घरच्यासाठी करना जाल्यार कोणासाठी करप ह्या उद्दिश्टान भायर सरता. पूण वोकल हे मिशन फॉर लोकल म्हणून आसा पळय, ताजो एक्चुअली उद्देश कितें? तुमी कामां कितें घेता ताजे वयल्यान? सर खरें म्हणजे हांव इलेक्शन लडयतलो हे बी केन्ना चिंतूंक ना. जेन्ना हांवें मिशन फॉर लोकल हे स्टार्ट केलें, म्हजें इंटेंशन आशिल्लें एक बरो भुरगो आमचो पेडणेकार ताका फुडें काडचें आनी जेणे करून ते येता ते इलेक्शन लडचें म्हणून. पण कोण फुडार घेवपाक पेडण्याचे भुरगे तयार नाशिल्ले. आनी हांवें कॉन्सन्ट्रेशन शिक्षणाच्या बाबतींत दवरलेलें. शिक्षण खंय आसा त्या हिशोबान म्हणजे ग्रॅज्युएट बरो वेल क्वॉलिफायड मनीस जर पेडणे आसा ताका इवन तेन्ना सांगलें फायनान्शियली कितें मदत आहा तें हांव करतां. पण कोण फुडें सरना. जेन्ना कोण फुडें सरना तेन्ना हांवें स्वता VRS घेतली. बिकॉज हांव एका पब्लीक सेक्टर कंपनीन कामाक आशिल्लो. सो हांवें VRS घेतली आनी कंटेस्टेड इट. आनी म्हाका तरी आय शूड बी व्हेरी थँकफूल टू माय पेडणे पीपल. तांच्यांनी जे भरघोस मतां दिली 9,500 इज नॉट अ जोक इन द शॉर्ट पिरियड. राजन बाब, आतां आमी पेडणेची जेन्ना गजाल करता, आतां तुमी प्रवीण आर्लेकराची गजाल केली, ताजे पयलीं राजन आर्लेकर आसले, मागीर बाबू आसगांवकर, हे सगळे जे इलेक्ट जावन थंय आयले ते सगळे लोक पेडण्यान कोण रावनासले. आतां इवन प्रवीण आर्लेकरान आतांच घर बांदलां पेडण्यां, पूण तो हरशी म्हणून तो पेडणे रावनासलो. लोकांक अशें दिसना काय एक्चुली ती एक गोंयान एकूच सीट जी SC खातीर रिजर्व आसली. आतां फुडल्या इलेक्शनाक खबर ना, पूण लोकांक अशें दिसना की भायल्या लोकांक वोट करतात. सर हीच खंत आसली आमकां. कितें जालां न्ही, ह्या भायल्या लोकांनी आमच्या लोकलांक ऑपॉर्च्युनिटीच दिवंक ना फुडें सरपाक. एक लिडर घडोवंक ना. आतां व्हडले एक्स CM जाल्यात, मिनिस्ट्री जाल्यात, ह्या मनशांनी जे तुमी नांवां घेतल्या आनी खूब जाणांनी हेंच्यांनी केन्ना एक लोकल मनीस फुडें काडूंकूच ना. हीच व्हडली खंत म्हणजे आसा. तांकां इमोशनल अटॅचमेंट नाच. ते येतात स्वताच्या धंद्यासाठी. दॅट इज अ प्रूड न्ही.
आर्लेकरान घर बांदलें कित्याक इलेक्शन लडोवंक जाय आशिल्लें म्हणून घर बांदलें. ताणें इट इज अ बिजनेस. जसो मारवाडी येता जे हांगा राजस्थानासून येतात ते हांगा शॉपाक येतात, थोडे घर घेतात, परत आसलेशे ते इन्कम येता ते आपल्या गांवांनी दितात आनी ते वयतात. सेम थिंग इज हॅपनिंग हियर. पण जाले आतां इतलीं वर्सां जालीं, पेडण्यान कितें उदरगत जाल्या? पेडण्यान उदरगतीक खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी खरें सांगूंक पेडणेकार इतले आमी खरें म्हणजे लकी आसात. पण आयज दुर्भाग्य आसा आमी. लकी आसूनय आमी दुर्भाग्य कित्याक म्हणटात? एअरपोर्टा सारको बरो संकल्प येयलेलो आसा. खरें सांगपाचें म्हणजे पेडण्यान जर आमच्या एअरपोर्टांतच आमच्या लोकांक जर नोकऱ्यो मेळत जाल्यार आमी आमच्या पेडणेकारांक दिवन उरलेल्या गोंयकारांकय दिवंक शकतात. इतली कॅपॅसिटी आसा. पण हेच्या साठी नेतृत्वाची गरज आसा, प्रतिनिधी जाय. कित्याक एअरपोर्टाचेर हांव तुमकां सांगता, GMR सारकी कंपनी, एनकॉम बरेचशे कंपनी दे आर गिवींग गूड जॉब्स म्हणजे लाँग टर्म, अशें न्ही की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. सध्या जर आमच्या पेडण्याच्या लोकांक जॉब मेळटा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस मेळटात. एक सादारण एग्जांपल तुमकां दिता हांव. GMRान जो भुरगो एक 3-4 वर्सां पयलीं लागलो, सुरवात तेणी 18,000 केली, पण आयज तो 30,000 ते 35,000 जोडटा. हीच जर ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या पेडणेकारांक जर मेळत जाल्यार तांकां गव्हर्मेंट जॉबाची सुद्दां गरज ना. गरज ना. वी कॅन डू वंडर्स आनी आमी आमच्या पेडण्याच्या व्यतिरिक्त भायल्यांकय दिवं शकतात. पण हेच्यासाठी नेतृत्वाची गरज आसा आनी तेच ते मेन आसा. पेडणे आमची जेन्ना आमी गोंयचे 40 मतदारसंघ काडटात तेन्ना पयलो नंबर म्हणटा तो पेडणे येता. जेन्ना कॉन्स्टिट्युएंट मतदारसंघ म्हणटा आमी, पयलो पेडणे येता. पूण उदरगत जेन्ना पळयत, नॅशनल हायवे काडून जर ह्या सायडीन पळयत तुमी, तुमकां आमकां एअरपोर्ट आसा, आयुश हॉस्पिटल आसा, मागीर व्हडले रस्ते आसा, मागीर तेन्ना आतां स्पोर्ट्स सिटी येवपाचो प्लॅन आहा, मागीर कसिनो सिटी येवपाचो प्लॅन आहा. सो दीज आर ऑल थिंग्स वीच आर हॅपनिंग अक्रॉस द ब्रीज. पूण ह्या सायडीन जेन्ना पळयत आमी पेडणे, थंय डेव्हलपमेंट म्हणटा तो बस स्टँडाचीच परिस्थिती पळयत जाल्यार आतां खूब बिकट आहा. सर, सांगपाक खंत जाता. पेडणे डेव्हलप जाले काय ना आनी हाका लागून हांव खंयच्या सरकाराक दोश दिना, तर ते नेतृत्व ज्या मनशांनी केली तांकां दोश दिता. तुमी म्हटले हायवे. आयज हायवेची परिस्थिती इतली बिकट आसा, थंय गांव दुभंगलेले आसात. कितले लोक एक्सिडंट जालेले. आतां खंय तांकां जाग आयले, पयलींचे मिस्टेकी रेक्टिफाय करपाक परत इन्व्हेस्टमेंट आतां आमच्या सरकाराक करचें पडलें. म्हणजे आमचेच पयशे वयतात ते फ्लायओव्हर घालपाक. आणि हे फ्लायओव्हराची गरज पहिली आशिल्ली. ते म्हणजे नेतृत्व कितले चुकीचे असले हे सिद्ध जाता. आयज जर पत्रादेवीच्यान जर तुमी हांगा येत, ते गांवांतल्या लोकांक गोरवां व्हरपाक रोडा वयल्यान मेळना. शेत कशें करतली ती? आनी हायवेचेर क्रॉसींग करपाक इज अ जोक. स्कुलाची भुरगीं क्रॉसींग करूं शकतात, जाणटे करूं शकतात, आमी ते भितात. सो ह्यो सगळो क्वेश्चन मार्क जर कोणी घडयला तर पयलींच्या आमदारांनी घडयलेलो आसा, ह्या नेतृत्वान घडयलेलो आसा. सो म्हाका दिसता हेच तर आमचो मेन आसा. ह्यो जालो हायवे. दुसरी गोष्ट आतां आमी एअरपोर्ट येयलो, बरी खबर, सगळें जालें. आमी आतां तो वायट म्हणपाचो प्रश्नच ना. आतां तेचो कसो उपयोग करप हें आमचें काम आहा. पण ह्या मनशांनी जे नेतृत्व केलें तेंच्या कडेन ती संकल्पनाच नासलेली. पहिली गोष्ट म्हणजे टॅक्सी इशू. म्हाका सांग, एअरपोर्ट म्हणजे टॅक्सी येतलीच, ह्याच्यासाठी कितें संकल्पना कांयच ना. ते MOUन जर ते घातलेले बाबा पेडणेकारांचे 80% आसतले, 20% बाकीच्यांक दिवया, अशें जर घातलेले जाल्यार आयज जे क्लेश जाता ते जातले असले काय? जे 1,700-800 लोक जे स्वताचे एम्प्लॉयमेंट तयार जातले असले, स्वताचे पांयार उबे रावतले असले. सेम वे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जेन्ना हे लोक सांगतात आमी अशें केलें, ही डेव्हलपमेंट केली, ती डेव्हलपमेंट केली. जर तुमी डेव्हलपमेंट केली जाल्यार ती घराघरांसून जावपाक जाय आसली. एम्प्लॉयमेंट जर आमकां दिलेली, बाबा 80% आमकां पेडण्याच्या लोकांक, बाकीच्यांक सगळ्यांक दिवया, अशें जर केल्लें जाल्यार आयज म्हाका दिसता पेडण्या इतलो म्हाका दिसता डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युन्सी आसची नासलेली. आनी हांव सांगता, म्हाका खात्री आसा आमकां पेडणेकारांक इतली कॅपेसिटी आसा की आमी आमच्या लोकांक नोकरी दिवन संपूर्ण गोंयकारांक दिवंक शकतात. इतली कॅपेबिलिटी आसा. आनी हे जर जाय, हे सिद्ध करपाक जाल्यार ताका नेतृत्व तशें जाय. हय ते झगडून हे ते करून फायदो. इट इज अ वे. कशा जाका स्वताच्या स्वार्थासाठी येतात म्हणून ही आयज परिस्थिती आमकां हें केलें. आयुश हॉस्पिटल, इतलें बरें हॉस्पिटल, रिक्रुटमेंट खंयसून सेंट्रल आसून रिक्रुटमेंट जाता ती सुद्दां आमी बंद करून ती लोकल न्यूजपेपराचेर जावपाचें आमी स्टार्ट केलें. म्हाका सांग, थंय सुद्दां आमच्या भुरग्यांकूच मेळूंक जाय. हेची खंय शहनिशा जाता? जायना. हे सगळे आमी फेल्युअर जाले. जर आयचे हे खरे आमदार किंवा पयलींच्या आमदारांनी जर आमकां पेडणे खरें म्हणजे फाटी घातला, ह्या 50 वर्सांनी तेंच्यांनी कितें केलां तर पेडणेकारांक फाटी घातल्या आनी तेंनी स्वताची बोल्सां भरपाचें काम केलां. हें अशें म्हाका तरी दिसता. आमी आतां एअरपोर्टाचेर उलयले. एअरपोर्ट आयलो, थंय तो मागीर तो 8 लेन फ्लायओव्हर येयलो, कनेक्टींग फ्लायओव्हर. आनी मागीर आतां आनीक MPD हे जालो, MPDA जालो ती
प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हे सगळ्या भितर पेडणेकारांक आनी मेन विसरलो म्हणटा तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी ताज्या खातीर खुबशे लोकांचे जमनी गेल्यो थंय. खुबशे लोकांक खूब त्रास जालो पूण तांकां आतां एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा काय थंय? हांव तेच सांगता न्ही, जागो पयलीं जो आसलो एअरपोर्टाचो, लोक शेतां लायताले, लोक काजू लायताले, आपले पोट पाणी भरताले आनी चलताले, आयुश्य तेंचे बरें चलताले, खूब इन्कम जनरेट जाले, पण तेंचे लायलीहूड जे आसले ते जाताले. पण आयज परिस्थिती सरकारान जमीन घेतली, सगळें केलें, पेमेंट तांकां आजून मेळूंक ना. 250 कोटी सध्या EDCन पेंडींग उरल्यात. कोणाच्या जिवार? पेडणेकारांचे जमिनीचे पयशे EDC कडेन आसात. बरें, हे EDC कडेन पयशे आसात हे म्हणून कितें आमच्या हांकां फॉर एग्जाम्पल टॅक्सीकारां तांकां कितें मिनिमम रेटीन कितें सबसिडायज रेट करून इंट्रस्ट करून दिला लोन? तेंय ना. कोण बिझनेस करता ताका कितें केला? तेंय ना. हे हांव दोश सरकाराक दिना, ह्या लोकप्रतिनिधीचें काम आसलें. जेन्ना आमचे 250 कोटी जर EDCन जर पडून आसा जाल्यार ताका मिनिमम रेटीन आमच्या लोकांक टॅक्सी घेवंक दिया, तांकां जाता तितलें मॅक्झिमम बेनिफीट करी, अशें शक्य आसलेलें केन्ना? कित्याक टॅक्सीकार कोण आहात? जमीन गेलेले लोकूच आसात. सगळे आयज एम्प्लॉयमेंट कोण सोदता? जमीन गेलेले लोकूच आहा. कित्याक जो एअरपोर्ट आहा तो सरावंडेड बाय ऑल विलेजीस. ही पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी सरावंडेड बाय दॅट. सो आमकां तेचो खरो म्हणजे लॉस जाला, कित्याक जमिनी गेल्यात ते आमी काय परत मेळोवंक पूण शकना. पेडणेकारांक कांयच फायदो जालो ना म्हणटा एअरपोर्टाचो? हांव सांगता न्ही, हे पेडणेकारांक फायदो घडोवन हाडूंक ना. ह्या जे आसले न्ही पयलींचे नेतृत्व न्ही तेंच्यांनी घडोवनूच हाडूंक ना न्ही. तेंच्यांनी जर ती केल्ले MOUन जर 80% केले, टॅक्सीकारांक केले, जॉबाक केलेले, आयुष हॉस्पिटलान जर तेणी केलेले 80% बाबा आमच्या पेडण्याच्याच लोकांक, जाल्यार खंय गरज? वस्तू आसली, सगळें आशिल्लें, पूण तेचो फायदो तेणी आपल्यासाठी केलो आसलो, आमच्या पेडण्यासाठी करून. हे दुख्ख, ही खंत आसा. ना, एक गजाल जाली पेडणेकारांक टॅक्सीचो इश्यू तो आमी जाणात, तो प्रत्येक म्हयन्याक एकदां कितें तरी बोवाळ जाता, ते कोण आडयता, तो GMR तांकां सतायता, एक ती गजाल जालीच. पूण जो फ्लायओव्हर येयलो, कनेक्टींग फ्लायओव्हर 8 लेन, तो आयल्या नंतर तांचो बिझनस ऑपॉर्च्युनिटीज गेले काय पेडणेकारांची? कित्याक तो डायरेक्ट येता, धारगळ भायर सरता, लोक भायर सरले, पण लोकांक ट्युरिस्ट जे येता वयता तांकां लोकलांक कांय बिझनसूच उरले ना. ना, आय डू नॉट, म्हणजे ते म्हाका दिसना त्याचे लॉस जाला. जेन्ना एअरपोर्ट येता ती 8 लेन ही इज अ रिक्वायरमेंट आनी ते आसूंकूच जाय. त्या गर्दीसून येवपाक खूब कितले एक्सिडंट जाताले पयलीं. सो ताचेर हांव कांय म्हणूं शकना. कितें आसा, एअरपोर्ट जेन्ना येतात गाडयांची वाड आसता, सगळी हे आसता, म्हणजे आनी 24/7 गाडयो चलतात. अशें न्ही की बाबा दिसाचे चलता, रातचे, अशें ना. सो ताका लागून तो हायवे आय एम टोटली तेच्या अगेन्स्ट ना, पण सरकारान तेचो फायदो जो टॅक्सीकारांक जाय तो दिलो जाल्यार इश्यूज ना न्ही. जर टॅक्सी जर पेडणेकाराचे आशिल्ले जाल्यार प्रॉब्लेम ना न्ही. आयज थंयसर कित्याक कावंटर धड आमकां मेळना. कावंटराचे भाडे कितले भयानक आसा. तांकां ते 2 मिनटां वयर रावले जाल्यार 80 रुपया चार्जीस लायतात. 210. म्हाका सांगा, आख्ख्या इंडियेक आमी भोंवतात, खंय तशें दिसले? हे आतां जोडटात कोणा खातीर? GMR जे इन्कम करता, सर्टन पर्संटेज वीथ देम, सर्टन पर्संटेज वीथ दे. जर हे असे आपले इन्कमासाठी करतात, जर आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी कितें रॉयल्टी असो विचार कित्याक करूंक ना तेंच्यांनी? ह्या इन्कम आसून थोडी आमी आमचे ते जमीन गेल्ल्याक तांकां रॉयल्टी कित्याक दिवची न्ही? हे कित्याक विचार जायना? आनी म्हाका सांग, लोकल MLA जो आहा प्रवीण आर्लेकर, इज ही नॉट टेकिंग अप दीस इश्यूज? पळय, हांवें जायते फावटी द डे फर्स्ट पासून सांगलां, आमकां मनीसच अडानी मेळ्ळा. सो वॉट वी शूड एक्सपेक्ट? खंय तरी लोकांची चुकी जाल्यार लोकांक कळून चुकला. सो आतां ते उलोवन फायदो ना. आयज जर खरें आमी सफरर जाता ते बिकॉज ऑफ दीस. सो ताचेर उलयणें आनी पयलींच्या आमदारांचेर आनी मिनिस्टरांचेर उलोवनूय फायदो ना. वॉट वी आर देर, वी आर सफरींग बिकॉज ऑफ दीस पीपल. तुमी म्हणटा हो जो टॅक्सी इश्यूज आहा, मागीर एम्प्लॉयमेंट इश्यू आहा, मागीर इलेक्ट्रॉनीक बाकीचे प्रत्येक गजाली ज्यो जाल्या ते आमदार रिस्पॉन्सिबल ताका. डेफिनेट. हांव तुमकां एक लायव्ह एग्जाम्पल दिता. कितें आसूं, जीत आरोलकर, ही इज इन मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. ही टेक्स द इश्यूज व्हेरी स्ट्रॉंगली. तुमी केन्ना आमच्या विधानसभेत पेडण्याचो आवाज आयकला? नाजाल्यार मांद्र्याचो जीत आरोलकर इतले बरे उलयता आनी आपल्या लोकांसाठी खरेंच कितें करता. वी आर प्राऊड ऑफ हिम. एक आमदार जर आमचो शेजाऱ्याचो करता जाल्यार आमचो करना, आमकां वायट दिसतलें काय बरें? तशें पळोवंक गेल्यार सगळे 40 सगळे जाण आपापल्या परीने करतात, पण आमचो आवाज ना. तुमी मागीर आतां हालींच्या जाल्ल्या ZP इलेक्शनाक तुमचो उमेदवार थेयलो आनी तो फक्त 200 मतांनी पडलो BJPच्या अगेन्स्ट. कितें दिसता 2027 तुमचो मिशन फॉर लोकल कॅन्डिडेट जिखतलो कसो?
पहिली खबर म्हणजे हांव तुमच्या माध्यमातर्फे पयलीं सगळ्या म्हज्या पेडण्याच्या तटस्थ म्हणजे स्पेशली चडशे ज्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसली झेडपीची तांकां हांव खरेंच मना पासून धन्यवाद दिता. कारण एक सादारण व्यक्ती, एक मिशन फॉर लोकल तांची स्वताची एक संस्था, तांकां तेंच्यांनी 2448 म्हणजे सादारण एक 2500च्या आसपास तेंच्यांनी मतां दिली. कसलोय कोणाची अपेक्षा ना, कांय ना, कांय ना, ओळख ना, पयलींचें काम ना. पण BJPक फक्त 274 एक्स्ट्रा मेळ्ळे. येद्या व्हडल्या पक्षाच्या विरोधात जर आमकां 274 जर पडटात, थंय आमचो कसलोच फायनान्शियली कसले कांय नासतना. सो हे सगळे मोठेपण म्हाज्या त्या चोरशाच्या मतदारांचे आसा. हांव तांकां सॅल्यूट करता. येदो व्हडलो पक्ष असो न्ही की सादारण पक्ष, त्याच्या वांगडा जर फायट दिवप. तसोच एक एका एक्स CM म्हणा मिनिस्टर तेणें सुद्दां 20-25 वर्सां काम केलें पेडण्यान. ताका जर 20-25 वर्सां काम करून जर ताका 3000 पडटात ते सुद्दां फायनान्शियली घालून, आनी आमकां जर लोकलांक जस्ट एक सादारण मिशन फॉर लोकलाच्या कॅन्डिडेटाक इंडिपेंडंट 2500 मेळटात. हे कोणाचे? सो इट इज अ ग्रेट चॉयस. म्हणजे लोकांचो चॉयस आसलो, लोकांक लोकल मनीस जाय आसलो, हे सिद्ध जाता. आनी तेंचो आमचेर विश्वास आसा आनी ह्या आशिर्वादाचेर आमी येता ते इलेक्शनाक नक्कीच फुडें वयतले. कारण 2027 आमकां पेडणे आनी पेडण्याच्या घराघरासून डेव्हलपमेंट करपाची इच्छा आसा आनी करतले आनी शक्य आसा. फक्त साथ जाय आमच्या सगळ्या मतदार बंधूंची. आनी कित्याक पयली गोश्ट म्हणजे एम्प्लॉयमेंट हे आसात, फक्त ते आमचे मनीस धाड. हांवें एक धाकटेशें स्मॉल तांकां एग्जाम्पल दिलें. एक सांगपा सारकी गोश्ट आसा. म्हजे कनेक्टेड आतां खंय ना खंय तरी आहा. 80-90 हजाराचो सॅलरीचो मनीस ते खंयसून हाडटात? हैदराबाद, दिल्ली आनी हरियाणा खंयसून घेवन येतात. हांवें तांकां एकूच सादारण सांगलें, डेफिनेटली तुमकां क्वॉलिफायड मनीस जाय, एक्सपिरियन्स मनीस जाय, हांव कांय म्हणना. आमच्या भुरग्यांक फक्त एक 30,000 पगार दियात. तांकां 1 वर्साचें ट्रेनींग दियात. ह्या 30,000 तो कितलो सक्सेसफूल जाता ते पळयात. आनी जर तो सक्सेसफूल जालो ताका 40,000 पगार दियात. हांव तेच्या 80,000 अपेक्षा धरना. आमकां 40 म्हज्या भुरग्याक दियात, तेचें लायफ जातलें आनी उरलेले 40,000 तुमी सेव करा. इट इज बोथ द वे, इट इज अ विन सिच्युएशन. आनी जर अशें जर जायत जाल्यार म्हाज्या पेडण्याच्या लोकांक मॅक्झिमम नोकऱ्यो मेळटल्यो. वी आर हॅविंग व्हेरी गुड क्वॉलिफायड पीपल. एक्सपिरियन्स ना, कित्याक एअरपोर्ट पयलींच येयला. सो हांव तेचेर अपेक्षा धरना. पूण जर अपॉर्च्युनिटी जाल्यार म्हाजी भुरगीं नक्कीच तेतूर कॅपेबल जातली. 2027 तुमी लढटले हे तर खरें. नक्कीच. सगळ्यांक खबर आहा तुमी खूब कमी मार्जिनान पडले 2022. 2027 तुमी लढटले सगळ्यांक खबर आहा. पूण अशें म्हणटात, कोण म्हणटा की तुमी काँग्रेस जॉइन जाता, कोण म्हणटात तुमी BJP जॉइन जाता. पळय, आमी आजून खंयच्याच पक्षा कडेन, हांव पयली गोश्ट म्हणजे हांव तुमकां सांगू, हांव मोगोचो अजुनूय कार्यकर्तो आसा. पयली गोश्ट, मिशन फॉर लोकल ही संस्था आमी फक्त कित्याक केली? पेडण्याच्या उदरगतीसाठी. कारण यदा कदाचित म्हज्या प्लॅटफॉर्मारसून जर मोगोचें कितें हांव उलयता जाल्यार हांव तितलें हें करूं शकना. म्हणून पयली गोश्ट म्हणजे हांव आजुनूय मोगो आसा. सो म्हाका दुसऱ्या पक्षाशी देणें घेणें अजिबात ना. ते मागीर काँग्रेस आसूं, BJP आसूं. 27 पळय, कित्याक हांव जेन्ना इलेक्शन्स येतले कितें आसतलें, पूण जेन्ना जर युती उरली, आतां जशें झेडपीक जालें जाल्यार मगो वील डेफिनेटली नॉट गिव यू टिकेट. ना तेच त्या गोश्टी आसा तेन्ना विचार केलो. म्हणून सद्या हांव कोणा कडेन वयतलो बितलो अशें हांव कमिटमेंट कसली दिना. आय एम वीथ मोगो पार्टी. खंयची पार्टी अप्रोच जाला तुमकां? दे आर इन टच विथ मी न्ही, प्रश्नच ना. दे आर इन टच विथ मी. कित्याक हांव मोगो सोडूंकूच ना न्ही. जी म्हजी मोगो न्हू, दुसरी पार्टी म्हणटा. ह्या गोश्टी आतां हय उलोवन फायदो ना. कोण मेळटा पळय, आतां तुमचें ऑफिस आहा, तुमचे कडेन सगळे तरेचे लोक येतात. तशें म्हजें एक मिशन फॉर लोकलाचें ऑफिस आसा. मेनी पीपल कम देर. तेंचे आसतात न्ही अपेक्षा. तशी गोश्ट. तेचे सद्या हांव काय उलोवंक सोदिना. पण एक पेडण्याचें नेतृत्व लोकल आसचें ही म्हजी खूब अपेक्षा. आनी ते सुद्दां सुशिक्षीत आसचे, जेणे करून पेडण्याच्या लोकांक प्रत्येक घराघरासून डेव्हलपमेंट जावपाचे चान्सीस आर व्हेरी ब्रायट. आनी हें आमी घडोवन हाडटले हें म्हाका खात्री आसा. आनी हे फावटी पेडणेकार घडोवन हाडटले. 2027 तुमी जर जिखले, तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसतले पेडणे खातीर? आनी तुमकां ते डेव्हलपमेंट म्हणटा ती घराघरांसून जावपाक जाय. इट इज पॉसिबल. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय अशी गरज ना. तुमकां हेजो एग्जाम्पल 18,000 जर भुरग्याक जर नोकरी आशिल्ली, ताका जर 30-35,000 मेळटा, म्हणजे ताका कितें बरें आउटपूट मेळटा. वाय दे वील गो फॉर द गव्हर्मेंट जॉब्स. एंड गव्हर्मेंट मेळूंकूच जाय, हांव ना म्हणना. पण हयसर हें आसा जाल्यार लास्टाक करियर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो तेची फॅमिलीक जर ते भुरगो आपलो कामाक लागलो,
कितें लागलें तर बापूय 1-2-4 वर्सां सुबेज जगतलो, तेजे टायमार लग्न जातलीं, सगळें जें कितें एक मनशांची जी एक सिस्टम चलता ती बरी चलतली. ह्या अपेक्षेन म्हाका घरा घरासून डेव्हलपमेंट करपाची इच्छा आसा आनी हांव ती करून हाडटलो. इफ आय गेट म्हाका म्हणजे पेडण्याच्या लोकांनी जर अपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार शक्य आसा. आनी जो म्हजो अनुभव आसा, हांव मार्केट एक्चुअली हांव पब्लीक सेक्टर युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सान आसलो. लकीली आय वॉज डिलींग विथ द मॅक्झिमम कॉर्पोरेट लेवल. सो कॉर्पोरेट जगत कशें आसता आनी कशें एम्प्लॉयमेंट आसा हें हांव लोकांच्या नजरेक हाडून दिवन तो प्रयत्न फुडें व्हरपाचो धाडटो असो आसता. देव बरें करूं. राजन बाब, तुवें आपलो टायम काडलो आनी हांगा आयलो आमच्या स्टुडियोन, कारण तुमी खूब बिजी आसता तुमचो शेड्यूल. पेडणेच्यान तुमी मडगांव हरशीं रावपी, तुमी मडगांवच्यान पेडणे, पेडणेच्यान मडगांव चालूच आसता तुमचें. आनी आमच्या इन्विटेशनाक मान दिवन तुमी आमच्या स्टुडियोन येयले आनी पेडणे बद्दल आमकां काही गजाली सांगल्यो, सुचोवण्यो दिल्यो लोकांक, गव्हर्मेंटाक, की लोकांक कितें जाय. आनी हांव तुमकां तुमच्या 2027च्या तुमचो जो प्लॅन आहा, तुमची जी स्ट्रॅटजी आहा कंटेस्ट करपाची, ताज्या खातीर बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. देव बरें करूं. हांव जस्ट एक गोश्ट क्लियर करूंक सोदतां. तुमी म्हटलें हांव म्हणजे कोरगांव म्हणजे पेडणे आनी मडगांव. पयली गोश्ट म्हणजे हांव मडगांव रावतालो बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर. Work आतां culture. हांव सदांच कोरगांव रावता, पेडण्यातच आसता. सो पण तुमचे शुभेच्छा हांव नक्कीच एक्सेप्ट करता आनी तितून आमकां देवान यश दिवचें आनी तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो. आनी म्हाका ही आज संदी दिली त्याच्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद. म्हाका खात्री आसा बऱ्या कार्यासाठी तुमी ही सुरवात केलेली आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.